सोपाव आणि आम्ही हे जेजू वस्तुंकी प्रवेश गीत
A6 देव आमचो बाप पेज 3 A6 पेज 3 देव आमचो बाप तूं म्हजो बाप देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण जेजू आमचो बाप आनी आमी एक जेजू वस्तोंगी आमी सगळीं एक देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक जेजू वस्तोंगी एक देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक जेजू वस्तोंगी एक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाच्या भाव भयणींनो आयज पवित्र सभा स्कॉटलंड देशाची भाग्यवंत मार्गरेट हाची परब समारंभतां मार्गरेट एक आंग्लो सॅक्सन राजकुंवर एडवर्ड आथेलिंगची आनी ताची पोतीण हंगरीची राजकुंवरी आगाता तांची धूव आसली. हंगरी देशाच्या राजमालांत ती क्रिस्ती तत्वांची शिकोप घेतली आनी क्रिस्तांव धर्मांत वाडली. झुजाक लागून तिचें कुटूंब हंगरी देश सोडून स्कॉटलंड देशाक पळून गेली. मार्गरेट माल्कम तिसरो जो राजा आसलो ताचे लागीं काजार जाली. तिचें आख्खें जिवीत क्रिस्ती शेगुणांनी भरलेली. आपल्या जिवितांत ती सदांच पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक आनी दुसऱ्या लागीं खालतिकायेचो नमुनो जावन राजाचेर आनी ताच्या राजमालांत आसलोले जायत्या सरदाराचेर बरो प्रभाव जालो. स्कॉटलंड देशांत रावतल्या सगळ्या लोकांचेर आपलो पोती जो राजा आसलो ताच्या आदारान सगळ्या लोकांक क्रिस्ती गूण आनी क्रिस्ता भाशेन जिवंक प्रोत्साहन दिली. मार्गरेट स्कॉटलंड देशांत आसलेले दुसरे राजाक पासून पाप सायबाक जो जेजूचो प्रतिनिधी आसलो ताका फावो तो मान दिवंक ती बारी वावुरली. तिच्या आदारान जायत्यो गरजो आनी वेगळे क्रिस्ती मोताचे संस्थेक फावो तो तेंको मेळ्ळो. जांच्या जिवितांत अन्याय जाली तिणें तांकां न्याय दिली. मार्गरेट आपल्या जिवितांत जायतो वेळ खासगी मागण्यांत सारलो. जायत्या गरिबांक आनी अनाथांक तिणें तांकां फावो तो आदार दिलो. तिचे फामिलींतल्या 8 जाणांतल्यान तिचे 2 पूत धर्मीक संस्थेंत पाद्री जावंक प्रवेश केले. तिची हेर भुरगीं एका फाटल्यान एक देशाचो राजा जावन आपल्या लोकांचेर देवाच्या उजवाडान बरो राज चलयलो. तांतलो एकटो दावीद म्हणलोलो सांत पासून जालो. तिची एक धूव भाग्यवंत मातिल्दा इंग्लंड देशाचो राजा हेनरी पयलो ताचे लागीं काजार जाली आनी संवसाराच्या इतिहासान तिका बरी राणी मावद ह्या नांवान संवसार वळखता. मार्गरेट नोव्हेंबराच्या 16 तारखेर 1093 वर्सांत मेली. तिका पाप साहेब इनोसंट चवथो 1250 वर्सांत भाग्यवंत केलो. तर आयज ह्या मिसाचें बलिदान वांटो घेतना मागुया भाग्यवंत मार्गरेट स्कॉटलंडची राणी तिचे भाशेन आमी सदांच खासगी मागण्यांत वेळ दिवंक आमच्या जिवितांत दर एकल्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागून घेवया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आमी सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच आंकवार मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. सौम्या काकलूत कर. Somya kaklutkor. क्रिस्ता काकलूत कर. Krista kaklutkor. सौम्या काकलूत कर. Somya kaklutkor. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, बागयोन मार्गरेटाच्या काळजान तुवें पेटयलोलो दुबळ्यांचो मोग तिणें आपल्या दोयाळ करण्यांनी परजळायलो. तिचे देखीन आनी विनवणेन आमी आमच्या करण्यांनी तुज्या काळजाचें बरेंपण मनशां मदें परजळावं. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. प्रकाशनेचे पुस्तकाची सुरवात. ही देवान जेजू क्रिस्ताक केल्ली प्रकाशनी रोखडे कितें कितें घडचें आसा तें आपल्या सेवकाक दाखोवंक देवान ताका ती केली. आपल्या दूताक धाडून देवान ती जुवांवांक आपल्या सेवकाक कळीत केल्या. हो आपणे देखला तितलेय सांगता आनी देवाच्या उतराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या गोवायकेक साक्षी दिता. जो कोण हें बाकीत वाचता आनी जीं कोण तें आयकतात आनी तातूंत बरयलोलें आसा तें पाळटात तीं सुभागी, कित्याक काळ लागीं पावला. एशियेंतल्या 7 पवित्र सोबांक जुवांवाच्यो चिटी. जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो ताची आनी ताच्या सिंहासना फुडें आसा त्या 7 आत्म्याची कृपा आनी शांती तुमकां. सुर्वेस्पोर म्हाका अशें म्हणटलो तें हांवें आयकलें. इफेसाचे पवित्र सभेच्या दूताक अशें बरय. आपल्या हातांत 7 नखेत्रां दवरून आसा आनी 7 भांगराचे दिवल्या मदें भोंवता. ताचो संदेश हो. तुवें कितें काम केलाय, कितलो भार घेतलाय आनी कितले तिरायेन तूं वावुरलाय तें हांव जाण. कोट्टे मनीस तुका माननात म्हूण हांव जाण. आनी कोण धर्मदूत न्हय जावनय आपूण धर्मदूत म्हूण सांगतात ताची परिक्षा तुवें केल्याय आनी तें फटकिरे म्हूण तुका कळ्ळां. तरी आसतना तूं पयलीं म्हजो मोग करतलोय तसो आतां करिनाय म्हूण तुजेर हांव शेण करतां. तूं कितलो काळा पडलाय तें चिंत. तुजें जिवीत बदल आनी परतून पयलीं करतलोय तशें कर. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. जंय व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. म्हणया जंय व्हरतात तांकां जिविताचे झाडां खावंक दितलो. जो मनीस नश्ट्याची बूद घेवन चलना वो पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशाचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब. जंय वताय तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. व्हांवत्या वाळाचे देगेक लायल्या रुखाक काळा परमणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडना ताची पानां. असल्यो रुखावरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. जबाब. जंय वतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. पूण नश्ट्या मनशाचें अशें न्हय.
दुबावांनी उशे न्हय ते कोण जाणय. वाऱ्यान उबून वेता तसल्यो पळ बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नश्ट्यांची वाट निसणतणाक पावयता. जबाब. जंय वतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा, हांव सर्वेस्पराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजू जेरिक्या लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर बिकेक बसून आसलो. खूब लोक तेवशिल्ल्यान वेता ताचो आवाज आयकून तें कितें गाय म्हूण ताणें विचारलें. नाजरेतकार जेजू तेणें वेता म्हूण ताका सांगतोच तो आड्डून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. आनी फुडें वेताली तांणी ओगो राव म्हूण ताका बोबाट केली. पूण ओदीकूच आड्डून तो म्हणून रावलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लावन तो लागीं सरतोच ताणें ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें तुका जाय? ताणें म्हणलें, सायबा म्हाका नव्यान नदर हें शिकोर. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नदर घे, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी देवाची तुस्त करीत तो ताचे फाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगल्या लोकांन देवाक दिनवासलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. त्या कुड्ड्या पोरी आमी मागुया. खुरपा बरें आसा तें पळोवंक आनी देवाची खुशी आनी मोग दर दिसा दर घडयेक अणभवंक आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन बरें आसा तेंच करूंक. तो कुड्डो भावार्थान मागणें कोत्ता. तो आमच्या मागण्यांत 2 वस्तू गरजेच्यो तो दाखोळ कोत्ता. पयली, आमकां सौम्या जेजूची गरज आसा आनी ही गरज फकत जेजूनूच पुरी करूंक शकता. दुसरी म्हणल्यार जेजूचेर भावार्थ. जेजूचेर तर आमचो भावार्थ ना जाल्यार आमच्या मागण्यांक कसलोच अर्थ ना. भावार्था विरेत केलोल्या मागण्यांत बरवंसो ना आनी सगळेंच निराशीपण. तो कुड्डो आपलें किरकोळपण मानून घेता आनी जेजूक वाकाणटा. आमची मागणी कसली आनी कशी आमी कोत्तांव? त्या प्रश्नांक फुडो कोत्ताना आनी हें संवसारी जिवीत जियेतना आंकवार मारेच्या जिविताचेर नियाळूंक गरज. तिच्या जिवितांतल्यान आमच्यान जायते बरे गूण आपणावंक जातात. देखीक मारयेन देवाच्या उतराक होयकार दिलो. ह्या आधुनीक काळार देवाच्या उतराक होय म्हणूंक आमकां जायते पावटी अवघड लागता. संवसारी वस्तू आनी आव्हानां आमकां देवा कडसून पयस व्हरतात. मारया एक तरणाटें आसतना देवाक होयकार दिता आनी देवाची खुशी मानून घेता. आमकांय तशेंच करूंक गरज. मारया दुसऱ्यांचे सेवेक आयती जाली. जेजू सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयलो. हें सेवेचें मोन ताणें आपले आवय कडच्यान अणभवलें. जेजू आपणाच्या कुसव्यांत आसतना मारया आपले मावशे भयणीक आदार दिवंक धांवता. दुसऱ्यांच्या गरजांक पावपी आमची सोर्गींची आवय आमकां
सेवेची मनशां जावंक गरीब दुबळ्यांक पावंक आपयता. मारिया भावार्थाचो आनी मागण्यांचो नमुनो. मारयेन आपल्या जिविताची गोडितां भावार्थाचें सोत कशें मानून घेतलें. सदांच तिणें देवाचेर विस्वास ठेवलो. आपल्या जिवितांत दूख येता तेन्ना वो कश्टांक फुडो करपाक पडटा तेन्ना दुबावा विरेत तिणें देवाक उलो मारलो. आमच्या जिवितांत दूख कश्ट वो आडखळी येता तेन्ना देवाचेर विस्वास दवरूंक आनी मागण्यांत ती रावंक ती आयज आमकां आपयता. मारिया निर्मळपणाची आनी माणसुगेची ओस्तोरी. मारयेक कसलेंच पातकांचें खोत नासलें. सदांच ती निर्मळपणान जियेली. तिच्या ह्या उत्तम स्वभावा खातीर सदांच देवाची कृपा तिचे सवे आसली. माणसुगेचें आनी निर्मळपणाचें जिवीत जिवंक आमकां अवघडाय येता तेन्ना तीच आमची सोर्गींची आवय आपणाचेर नदर मारूंक गरज. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत वेगवेगळ्यो ताळण्यो आनी दूख उप्रासतात तेन्नात आमी रोखडीच तिची मदत मागूंक फुडें सरूंक दर एकल्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ती कृपा मागुया. सोर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. बेटोनेचें गीत C9, page 31, C9, page 31. Mohokal Baba, Baba Boini, Manun Geyat, I Betoni, Mohokal Baba, Baba Boini, Manun Geyat, I Betoni, Bapak Bavon, Orpon Touché, Doblang Betoy, Sata Title, Doblang Dile, Deva Paule, Dobla Sove, Deva Rupne, Mohokal Baba, Baba Boini, Manun Geyat, I Betoni, Mohokal Baba, Baba Boini, Manun Geyat, I Betoni. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताचो अप्रिमीत मोग भक्तीपणी आमी समोरमता. तांतूं वांटो घेवन तुज्या भक्तां वरी तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय,
जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफोळ कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतोरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu, sorgani संसार बोलात तुझ्या वैभवान, उन सोर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय, उन सोर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाट ताचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू, तुझें मरण आमी समोरमता, तुझें पुनर्जिवन पण आमी परगोडटा, तुज्या येण्याक आमी ओटवेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा
जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळ्याच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. क्रिस प्रसादाचें गीत D47 पेज 75 D47. Zoe priti mog vosta, doi Deo agirasa. Zoe priti mog vosta, doi Deo agirasa. Iktai kelian ikchitan, amka Jesucha mogan, Jesu amche dados bon, anon ani vortepon. Zoe priti mog vosta, doi Deo agirasa. Zoe priti mog vosta, doi Deo agirasa. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भोव पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला देखून तुका आमी काळजांत तावन दिनवासता आनी जशें बागयोन मार्गरेट स्कॉटलंडांची थांबोवन आसतना तुजी भोक्ती आनी अप्रिमीत मोगान तुजे पोजेची सेवा केली तशेंच आमच्या भावा भयणीचे चाकरेंत आमचें जिवीत कोरचूंक आनी अशी काळजांत तावन तुजी खोरी भोक्ती करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. म्हज्या भयणीन भावनो, फादर चुडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें हे मीस आमचे पासत भेटयलेले आसा. हांगसर आमी 3 मिसां भेटयता. पयलें 6 दुसरें 7 आनी तिसरें 8. 8 मीस इंग्लीश भाशेन जाता. आतां तुमी जाणात रोखडीच नोयना आनी फेस्त सायबाचें सुरू जातलें पूण कोविडाक लागून आमच्यान तुमकां हांगसर येवंक दिवंक जायना कित्याक MH गायडलायनां प्रमाणे फकत 200 लोकांक येवंक जाता. आतां आमी हजारांनी येताल्या. आतां म्हाकाय बरें दिसना तुमकां येनाका म्हणूंक तर आमी ह्या वर्सा फेस्त दुसरेच भाशेन समरोवंक नोयना हांगसर आमी मिसां कोत्तेल्या तर तुमच्यान तें सगळ्या
यूट्यूबाचेर पळोवंक जाता आनी बाकीच्या चॅनलांचेरूय. पूण आतां सद्या म्हणना तूं बजिलिका बॉन जेजूच्या चॅनलार पळोवंक जाता. म्हणटच आमी हे भाशेन ही मिसां आतां स्टार्ट केलेलीं आसा, कित्याक नोयनाच्या दिसांनी तेच भाशेन 3 मिसां आसतलीं. पूण एक दुसरें जालेलें आसा. हांगसर येवचें आसतना तुमच्यान घरानूच रावन थंयसर मिसान भाग घेवंक जाता. म्हणटच आतां सगळीं जाणां हांगसर येतालीं, पूण आतां आमी तुमचे सरशीं येता ह्या माध्यमा उद्देशीं. तर ते भाशेन मागीर आनी कितें जातलें, प्रत्येक फिरगोजीन कपेलांनी तोच सेवा धर्म आमी घेतल्या. हे परी आख्ख्या गोंयांत आमी ते भाशेन फेस्त आनी नोवेनां करतल्या. सगळ्या फिरगोजींनी सगळ्यांकूच येवंक जायना, त्या त्या प्रमाणांत येतल्यात तुमी. तर ते भाशेन ह्या वर्सा आमी हें आमचें नोवेन आनी फेस्त समरुंक या. पूण आनी कितें केलेलें आसा, तुमकां तर हांगसर येवंकूच जाय. तर ही संदी दिलेली आसा. 10 ते 4 आमी हांगसर लायनींत तुमकां उमांग काडटल्या. तुमच्यान उमांग घेवंक जाता, पूण हात लावंक जायना. फकत येवन तुमच्यान मागीर हांगसरल्यान वचोंक जाता. तुमी येताना मागणें म्हणीत यात. थंयसोत्तान गेटीस जावन मागणें म्हणून आयलें की ना हांगसर तुमकां रावंक चड वगत जावचो ना. पूण जशे भाशेन आमी दाखोवणेच्या वेळार तशें करतात, तेच भाशेन हांगसरूय तुमच्यान तेच भाशेन करून ताका बजून वचोंक जाता. तर हे भाशेन हें आमी आतांच स्टार्ट केलेलें आसा. तुमकां हांवें एनावन्स करूंक नासलेलें कित्याक लागून, 10वेर आमी स्टार्ट केले हो प्रयोग. आमी नोको आसलेल्यांक, कित्याक सगळ्यो वस्तू सारक्यो नासलेल्यो, ताका लागून थोडेंच आमी स्टार्ट केलें पळोवपाक कशें कितें जाता पळय तें, आनी त्या प्रमाणें मातशें सुदारप करप. आतां मातशें जालेलें आसा. तर हांव आतां तुमकां सांगतां, तुमच्यान येवंक जाता. उमांग घेवन घरा वचोंक जाता आतांच सान. त्याच वेळार रावं नाकात तुमी, पूण जाता त्या प्रमाणें येवन वचात. आनी हे भाशेन तुमकां तातूंत भाग घेवंक मेळटलो. आतां दर दिसा आमी कितें करता, पेकोवणी तर सगळ्या जाणांक जाय. आमी सगळ्या जाणांक खासा विचारलें, खूब लोकांक आतां काम ना, कितें करतलें हांव. देवाचेर आमी पातयेवन रावता आनी देव सगळे सृश्टीक राखता ते प्रमाणें आमकांय राखता. तर आमी बुजवणेंत भाग घेवया. भाग घेवन फ्रांसीस शावेर साहेब आमचो गोंयचो आमचे पासत विनंती करतलो आनी 5 ते 6 सकाळच्या आमी बुजवणेंत रावया. आनीकूय कार्यक्रम आमचे आसात ते तुमकां आमी एनावन्स करतले. सगळ्या जाणांक वॉट्सॅपाचेर आमचो कार्यक्रम मेळटलो. ह्या वर्सा आमी कागदां म्हणजे पुस्तकां ते छापिनात. सगळ्या जाणांक ते मेळटले तुमच्या वॉट्सॅपाचेर. आनी हे भाशेन आमच्यान पेपरलेस सेलिब्रेशन करूंक जाता, कागद नासतना. तर हांव तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी भक्तीन गोंयांत येतात, सायबाच्या गोंयांत मिसान वांटो घेतात. सगळ्या जाणांक जीं कोण आमकां मदत करतात तितल्यांकूय हांव देवा सवें बरें मागता. तांकां सगळ्यांक बरें जावं. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेयात. भाग्युंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्युंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगूंक कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. शेवटाचें गीत
Q13 तुझ्या वाढत्या नावांक page 172. Sorvespora Deva Mokal Bapa Amcha Tuझ्याच नावांक तोराय तुझ्याच नावांक मोहिमा फावो सासना सासना तुझ्या